मुळाव्यो सुविधा आणि शिक्षकांच्या उपलब्धतेची व्यवस्था पळोवन अंदू इयत्ता 9वी सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। जाल्यार वोकेशनल इंटरडिसिप्लिनरी कला शाखेक 9व्या शिक्षणीक धोरण ऑगस्ट मेरेन सुरू जातलें आनी हेरांक जुना सावन सुरू जातलें। उपरांत सगळ्या शिक्षकांक खास नव्या शैक्षणिक धोरणाचें प्रशिक्षण दितले। तशेंच 180 शिक्षकांची भरती फास्ट ट्रॅक पद्दतीन जातली आनी 11वीच्या प्रवेश प्रक्रियेचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। एनईपीच्या इम्प्लिमेंटेशना खातीर बोर्डार आसलेल्या ह्या सगळ्यांच्या ग्लोबल मिटींग आशिल्ली। ह्या मिटींगेंतल्यान अंदू 9th स्टँडर्डांतल्यान एनईपी इम्प्लिमेंटेशनाचे डिसिजन जालें। ते करता आसतना 3 सब्जेक्ट वोकेशनल स्टडीज, इंटरडिसिप्लिनरी आनी आर्ट हे 3 सब्जेक्टांचो फक्त प्रश्न उरतालो ताका टिचरांनी येतो। वोकेशनल स्टडीजा खातीर ज्या स्टेटींनी टिचर्स ना तो टिचर्स दिवपाचो ठरला। फक्त तातूंतल्यान हे सगळे 3 सब्जेक्ट हे ऑगस्टांतल्यान सुरवात जातली शिकोवपा खातीर। पयले 2 म्हयने कदाचित शिकोवपा खातीर टीचर नासल्या कारणान थोडोसो प्रॉब्लेम आसा। इंटरडिसिप्लिनरीचो सिलेबस तयार करून सगळ्या स्कुलांनी दितले आनी तेंचो एडिशनली जो हिस्ट्री आनी जॉग्राफीचो टीचर जो आहा ते सब्जेक्ट मर्ज जाल्ल्या कारणान त्या टिचराक आमी ट्रेनींग दितले। आनी आर्ट टीचर जो आसा पयली जो आनी एक सब्जेक्टा खातीर तो टीचर तांकां आमी आमच्या SCRTच्या मार्फत अपॉयंट करून ह्या सगळ्या स्कुलांनी तो टीचर दिवपाचें डिसिजन जालें। सो एकंदर NEP 2020 इम्प्लिमेंटेशन 9th स्टँडर्डांतल्यान ह्या वर्साचें करपाचें डिसिजन घेतलां। सगळ्या हेडमास्टर्सा खातीर आफोन आमचे सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन तांकां वेवस्थीत रित्या हो विशय समजून सांगतले। सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा। आमकां NEP जर आतां पासून आमी सुरवात केली जाल्यार फुडल्या हायर एज्युकेशनाकूय बी तिजो खूब बऱ्या पद्दतीन उपयोग जातलो। दुसरें एकंदर गव्हर्मेंट सगळे एड्युकेशनाचेर पुराय डिटेलान डिस्कशन जालें। गव्हर्मेंट हाय स्कूल्स, प्रायमरी स्कूल्स, परत हायर सेकंडरी रिक्रुटमेंट 180 सुमार टिचर्स रिक्रुटमेंट उरले ते फास्ट ट्रॅक करपाक लायला। SCRT ऑटोनॉमस बॉडी कमी करपाक लायला। आमचे डायट इन्स्टिट्यूट हे SCRTच्या अंडर हाडपाक लायला। ऑटोनॉमस असल्या कारणान ते पोस्ट जाता तितले बेगीन भरपाक जातले। अशा पद्दतीन सगळ्यो गजाली एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यो स्पीडअप करप हे आमी नेटान सुरवात केल्या, जेणे करून फास्ट ट्रॅक करून सगळी एड्युकेशनांतली जे आहा पळय न्हू जून म्हयन्यांत एड्युकेशन सुरू जाता आसतना बरेचशे जे प्रॉब्लेम्स अनसॉल्व उरलेले ते सॉल्व करपा खातीर प्रायोरिटी दिवपाक आयज पुराय डिटेलान 1-2 वरां सुमार ताजेरूच डिस्कशन करून बाकी सगळ्या जाणां कडल्यान थोडेशे रिजॉल्व 11वीच्या एड्युकेशनाचे कन्सिडर आमच्या डिपार्टमेंटात तांकां ऑलरेडी प्रिंसिपल तांकां सांगून तो विशय रिजॉल्व करतले। खंयसरूच प्रॉब्लेम कांयच ना। हे चुजींग ऑफ सब्जेक्ट तांकां टायम टेबल एकदां सेट केलो आसत जाल्यार सब्जेक्ट चूज करपा खातीर तांकां इजी वयचें हाच्या खातीर तांकां गायड करतले।